संपदा पब्लिकेशना मार्फत अंबे पर्वतकर हांचे स्पोर्टिंग लेजंड ऑफ गोवा पुस्तकाचे शुक्रारा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत विमोचन जालें। ह्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। हो जिवनात खूप महत्वाचो व्यायाम म्हणूनय आसा किंवा आमकां शरिराक जी तांक आसा ती ताणें मेळटा। एक अशें दुर्दैव आसा की गोंयान जी स्कुलां आसा आतां जाल्यात बांबोळी स्कूल व्हेल्या उपरांत पयलीं खंयच्याच स्कुलान तसो व्हडलो ग्रावंड नाशिल्लो आनी भुरग्यांक एक एनर्जी आसता ती खेळांतल्यान भायर वता। अशा वेळार आज आमी ब्लॉकान रावतात आनी भुरगीं मागीर ते बॉल वचून वण्टी खेळटात, थंय आमी क्रिकेट थंय खेळटात, सो कितें सोफा वयल्यान उडी मारतात। आमी पालक म्हणटा कितें शी हांगा खेळूं नाका भायर वचा म्हणून, पूण ती भुरगीं बाबडी खंय वतलीं आनी ती कशी खेळटलीं। काळ बदलला आनी आतां पालक आपले बरी भुरगीं म्हणजे खेळा म्हणून फुडें घालतात। म्हजो असो भावाचो नातू आसा प्रमय 6 वर्सांचो, मुद्दाम आयला हांकां सगळ्यांक पळोवपाक। तो अजून क्रिकेट ताका खूब आवडटा, सगळें पळयता आनी आज्याक सांगून तो मुंबय IPL पळोवपाकूय वता आनी आज पालक जावं आजो आजी तांकां प्रोत्साहन करता, ही बरी गजाल। जें पुस्तक आयलां तें गोंयच्या नामनेचें 12 जाणांचें, खूब अभिमानाची आनी खोशयेची गजाल। हांव एक साहित्यीक, हांव एक कलाकार, पूण हांव खेळाडू खूब मानतां। हाजी कारणां जायतीं आसा। हेंच आतां ह्या पुस्तका कडलें म्हजें नातें एक आजयेचें म्हणूं येता। म्हणजे एक नातू जाय किंवा नाच जाय जाल्यार आजी कांय करूंक शकना, दिसता तें कांय पुस्तक घेवचें अशें म्हाकाय दिसतालें। म्हणजे पुस्तक घेवचें हें स्पोर्ट्साचें। हांव केन्ना स्पोर्ट्साच्या हातून केन्ना मुलाखत घेवना, आमी भक्ती कुलकर्णीचे घेतल्या, बाकीची कोणें घेवना। हांवें 400-500 मुलाखती घेतल्या, म्हजी 5 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या। पूण स्पोर्ट्साचें पुस्तक घेवचें अशें म्हाका दिसतालें। कित्याक जाणा, भुरग्यां खातीर भुरग्यांक कळपाक जाय आमचो ब्रह्मानंद शंकपाळकर कसो घडलो, भुरग्यांक कळपाक जाय की आमचे स्वप्नील नाशणुकार कसो घडलो, कसो सामान्य परिस्थितींतल्यान हे कशें आयले। कारण हांवें जवळ जवळ 200-300 बायलांची आत्मचरित्रां वाचल्यां। 1910 रमाबाई रानडेचें पयलें आत्मचित्र आयिल्लें। 1910 आनी 1918 मेरेन जवळ जवळ 1000 वयर आत्मचरित्रां बायलांची आयलीं आनी ती बायलां कशी घडलीं, जावं ती मदर तेरेसा, जावं ती मेधा पाटकर आसूं, जावं ती हेमा मालिनी आसूं, जावं कोणीय आसूं, पूण ह्या भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक हे स्पोर्ट्सचे लोक आसा ते कशे घडले हें म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें। आमी अशेंच तरार पावल्या की आमची क्रिकेट टीम ना, आमची फुटबॉल टीम ना, पण आमी कितें करता, आमी अशेंच थारायलां की यंग बडिंग क्रिकेटर्स जे असतात, क्रिकेटर्स किंवा स्पोर्ट्समॅन असतात, तांकां एक व्यासपीठ तयार करून दिवपाचें जेणे करून ते वयर सरतले। मागीर ते क्रिकेट जावं, मागीर ते चॅस जावं, खंयचोय स्पोर्ट्स जावं, म्हणून आमी जे स्पॉन्सरशीप आमी जे सुरू केल्ली ती स्पॉन्सरशीप आमी ह्या सगळ्या बडिंग क्रिकेटर्सांक आमी दितात। I would love to tell you all those 3-4 things that happened. I got my sister-in-law registered just 2 days back when I just landed. And a pending thing for a long time. My father and his brother are sitting together. He's come specially from Bombay for it. They have not been together for so many years. Another pending thing completed in this 48 hours. And this book has finally got launched. I think as Prabhu Desai sir said, you should socialize that book through the Sports Authority of Goa in schools and in colleges. But if I might add my 2 cents to the way forward, I think instead of focusing majorly on cricket, I think focus on the other sports. I think that is what India needs today. The climate for sport in India is at an all-time high. Cricket will take care of itself. The BCCI will take care of that. Ambe mentioned about me that I was a very good off spinner and I look somewhat like Rajesh Chauhan. Initially, when I played for my club, I was a fast bowler. I used to bowl fast, and Sagun Kamath, we played for the same club. Although Sagun Kamath was a very junior to me, but we played for the same club. And then I used to bowl fast, and they used to hate me when I used to bowl what do you call it? The bouncers. Then when I reached at college level, I saw likes of Sudhin Kamath, Sudhin Kamath, Swapan Chatterjee,
and there were some other local guys who used to bowl very well.